लोकनाट्य महोत्सव 2024 हाची माहिती दिवपा खातीर आमी हांगा हजर आसात. आमी आयोजक कोंकणी नाटक संगीत अकादमी, सह आयोजक कला आनी संस्कृती संचालनालय पणजी, रवींद्र भवन सांखळी, गोवा कोंकणी अकादमी पणजी, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र सांखळी आणि आयोजन आदार आसा तो आमकां कोंकणी सेवा केंद्र सांखळीचो आसा. नाट्य महोत्सव जो हांगा साजरो जावपाचो आसा 2024 23-24 नोव्हेंबर 2024. आतां तुमकां सांगलें हांवें की कोण कोण संलग्न आसा. 23 आनी 24 तारखेक सांजचे 4 वरांचेर हो लोकनाट्य महोत्सव हांगा जातलो. उद्घाटन सुवाळो जातलो 4:30 सुमार आनी आमचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसतले. गोंयांतलो पयलो वयलो इतिहासीक असो लोकनाट्य महोत्सव रवींद्र भवन सांखळी हांगासर 23 आनी 24 नोव्हेंबराक जातलो. हांवें इतिहासीक इतल्याच खातीर म्हणटा की अशे तरेचो हो उपक्रम गोंयांत आयज मेरेन जालो ना. लोकनाट्याचेर 1-2 महोत्सव जातात, रणमाले महोत्सव म्हणून वेगळो जाता, जागर महोत्सव म्हणून जाता, पण गोंयची लोकनाट्यां सगळीं एके माचयेर एकठांय हाडून सादर केल्लो असो आजून एकूय प्रयोग जालो ना. देखून हो गोंयांतलो पयलो वयलो लोकनाट्य महोत्सव अशें आमी म्हणटात. हो लोकनाट्य महोत्सव आयोजीत करपा फाटलो उद्देश इतलोच आसा की आमच्या गोंयांत एक कल्चरल हेरिटेज जें आसा, आमचो लोकदायज जें आसा, हें लोकदायज हळू हळू आतां नानापयत जायत चल्लां. गोंयांतल्यो ज्यो लोकनाट्य परंपरा आसा, ह्यो लोकनाट्य परंपरा कांय लोकनाट्य परंपरा अजुनूय लोकां मेरेन पाविल्ल्यो ना आनी ताका लागून त्यो लोकनाट्य परंपरा लोकां मेरेन पावच्यो, अभ्यासकां मेरेन पावच्यो, तांचेर अभ्यास जावचो आनी वेगवेगळीं लोकनाट्यां आमच्या गोंयांत चलतात, हीं सगळीं लोकनाट्यां हांगासर हाडपाचो यत्न केला. हातूंत रणमालें हें लोकनाट्य आसा तें सादर जातलें. काणकोणचो खेळ जातो 70ंतलें रणमालें, काणकोणचो खेळ, जांबावलेचो कालो, फोंड्याचो जागर, सांखळेचें लळीत आनी पेडण्याचो धालो, हे जे आसा हे लोकनाट्य प्रकार ह्या महोत्सवांत सादर जातले. आनीक हो निव्वळ उत्सव न्हय, म्हणजे खूब फावटी महोत्सव म्हटलो की ताका उत्सवाचें स्वरूप येता, पूण हो निव्वळ उत्सव न्हय तर तो विचारांची देवाण घेवाण जावपी महोत्सव आसा. हें इतल्याच खातीर म्हणटा की सादरीकरणा बरोबर ह्या 6 लोकनाट्यांचेर परिसंवाद जातले जे 24 तारखेर आसा. आनी ह्या परिसंवादांनी गोंयचे नामनेचे लोकनाट्य अभ्यासक जे आसात किंवा लोक साहित्य अभ्यासक आसात, डॉक्टर जयंती नायक आसा, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आसा, डॉक्टर साईश देशपांडे आसा, ह्यांच्या अध्यक्षते खाला जे नवे लोक, नवी पिळगी तयार जाता, ज्यांनी लोककलेचो अभ्यास केला, थोड्यांनी तातूंत PhD केला. दुर्गेश माजिका सारको जो भुरगो आसा तो ताणें लोकनाट्याचेर PhD केल्लें आसा, तो आपलो पेपर हांगासर सादर करतले. डॉक्टर तन्वी बांबोळकर आसात, ते आपलो पेपर सादर करतले. झिलू गांवकर हांव स्वता हांवें रणमालेचेर थोडोसो अभ्यास केला, सो म्हजो एक पेपर आसतलो. अशे तरेन ह्या सगळ्या लोकनाट्याचो पाठपुरावो करपी, तांची थोडोसो बॅकग्रावंड सांगपी अशें वैचारीक खाद्य ह्या लोकनाट्य महोत्सवांत मेळटलें. लोक कलाकार आसात, मागीर ते होवयो गावपी आसूं येता, जात्या वयल्यो होवयो आसतल्यो, लग्नांतल्यो होवयो आसतल्यो किंवा मांड्या वयल्यो जती आसतल्यो, एखादो कोण तरी घुमट वाजोवपी आसतलो, असो जो कलाकार आसा जो उपेक्षीत उरला आयज मेरेन, ताची कोणी नोंद घेवंक ना. अशा प्रत्येक वाठारांतल्यान म्हणजे पंचायत वायज आमी हे फावटी एकूच कलाकार निवडपाचो यत्न केला आनी त्या कलाकाराचो भोवमान आमी ह्या समारोप सुवाळ्यान करतले. तशेंच सबंद गोंयांतल्यान जे आमचे 6 पथकां हांगासर येतलीं, त्या 6 पथकांतले जे म्हालगडे आसात, जांच्यांनी ही कला जिती जीव जगोवपा खातीर आपलें पुराय जिवीत जें आसा तें अर्पण केल्लेलें आसा, अशा कलाकारांचो ह्या वेळार आमी भोवमान करतले. अशे तरेन आमी सबंद गोंय जें आसा तें कशें एकठांय येतलें म्हणजे कल्चरली हाचो विचार केला. कारण काणकोण ते पेडणे हे जे सगळे वाठार आसा, तसोच मुरगांव ते सांगे मेरेन किंवा धारबांदोडा मेरेन हांकां आमी निमंत्रणां दिल्यात. थंयचे जे ग्रूप आसात तांकां सांगल्यात. ते ग्रूप अंदू आमकां सगळ्यांक संद दिवप शक्य जाली ना, कारण लोकनाट्य आनीकय आसा जी आजून उरल्यांत गांवांनी. जशें हांवें 2 लोकनाट्य म्हणिल्लीं, बर्नूल आनी मायेगान उरलां, जे अंदू आमी हांगासर सादर करूंक शकना.
तर ही लोकनाट्यां जी आसा ही लोकनाट्यां दोनूय दीस हांगासर करतली. आबान जशें तुमकां सांगलां की महोत्सवाचें उद्घाटन जें आसा तें शेनवारा दीस 4:30 जातलें 23 तारखेक. आनी उद्घाटक म्हणून आमकां ह्या सुवाळ्याक गोंयचे पद्मश्री लाभिल्ले लोककला अभ्यासक विनायक बाब खेडेकर तांचे हस्तुकी ह्या लोकनाट्य महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. आनी ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री आमचे खास प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित असतले. आपण भारतामध्ये ज्या गोष्टी जतन करून ठेवायला हव्यात त्याच्यापैकी महत्त्वाच्या जशी देवळं आहेत, जसे किल्ले आहेत, तसेच आपल्या लोककला पण आहेत. आणि त्याच्यातली लोकनाट्य हा महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याला माहितीच आहे की कोकणामध्ये तळ कोकण, गोवा, गोमंतकीय भागामध्ये किती अप्रतिम पद्धतीने लोककला जपलेल्या आहेत. आणि त्याच्यापैकी एक म्हणजे लोकनाट्य. तर माझ्याबरोबर जे आहेत माननीय जिलू गावकर, त्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही 6 लोकनाट्य सादर होणार आहेत. तर या महोत्सवाला आणि या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीला रवींद्र भवनची फार सुंदर वास्तू आहे. या वास्तूलाही वंदन करतो आणि या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.